गरजेक आणि मर्जेक. झेल्याक 1 रुपये. दुकानाच्या नायकाक आबोल्यान झेलो दित आसतना मारुल्ली जोंपय. तेन्ना लांबा एक फुलां झाडां ओळ. पोस केल्यार लायक पोटाक शेड. गांवच्या 4 दुकानांच्या देवांच्या पैनेलांक 4 मैलां चिनेलां जरोवन आमच्याच घरच्या भागीतावन फुलां झेले विकून दिल्ले. बामणाचें हॉटेल, हिंदवांचो केलशी, क्रिस्तांवचो इस्त्रेगार, आख्रेक कोंगण्याचें दुकान. पाटींगारा वेताना घरचो सामान. लांब झेलो तांदूळ मात्र फकत 1 किलो. ओडता कुशीक मोगी दुदी, बोबळी खणगी, खांट भर रांदवय सानवारा सांतेक. दुसऱ्या दिसा पोट भर उतळ बशी भर मासा जेवण. दीस बदलल्यात. फुलां आनी रांदवय विकून शिकललें शिकाप बरें काम दिवंक शकलां. हिताल नातल्ल्या परगांवाक पायलां. हाताळ भरल्यात. आतां फुलां आनी रांदवये झाडां घरा भितर, बाल्कनींत आनी टेरेसार. तेन्ना जिनी सारूंक सागोळी गरजेक. आतां मर्जेक. तेन्ना दोळे लागतीत म्हूण भे. आतां सोशल मिडियांत पिकाच्यो भरपूर तस्विऱ्यो. तेन्ना घरच्या पिकाक गिरायक इतले. आतां लायक्स इतले. तेन्ना रांदवय जून जावच्या पयलें विकपाक झाडां तावन मेकळी जाताली. आतां मन आयकना, गरज दिसना देंट कातरूंक. तेन्ना बोंगे फुलच्या आदीं हाताक हात धरून झेल्यार नाचताले. आतां फुलां भावून सुकल्यारय झाडां तावन मेकळे करूंक हात येनात. तेन्ना वडतांतल्या फुलांचो वास भोगूंक नातलो संद्राप. आतां गमलां अत्म्याक संद्राक पावोंक शकता हो परमळ. तरी आजकालच्या हव्यासान आदलीं गोड पाळां मोती पडद्यार थावन काळजांत रंबयल्यांत.